आता पासपोर्टा खातीर लायनीक रावपाची गरज पडची ना। सरकाराच्या ई-गव्हर्नन्साच्या पासपोर्ट सेवा केंद्राखाला पासपोर्टाची कामां इंटरनेटार जातली। ही पद्धत पासपोर्टाच्या कामांनी पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व हाडटली आणि मध्यस्थ एजंटाची गरज पडची ना। Government under the new scheme has thought to make your visit to Passport Seva Kendra a very comfortable and pleasant experience. So in the new system, people will be seated here. After the screening, they are welcomed here. They have comfortable the air conditioning. If there is a mother visiting with a baby, we have facilities to take care of small children. Elderly people are feel comfortable. There is no rush. You come, so 150 people, I'm told their demand for, the applicants who visit this office is 150 to 200. They are not coming between 9 to 12. The timings are staggered from 9 to 4. 4 is the last appointment time. So by the time they get out, it's 5:30. So they spread over 8 hours. So at any point of time, we do not expect more than 30-40 people sitting here. So the whole atmosphere will be pleasurable. The applicants can also track the status of application online or through call center. It's around the clock. Whether the application is lying in the passport office or the police official, that status is also generated. Today we have a centralized database, right? So even to our mission abroad now, if let's say some Portuguese has taken their passport, so our mission is accessing this central database if there is already passport existing for this particular name or particular applicant, right? So the centralized database is today exposed to all the missions, all the passport offices across India, immigration counter at the international airport. So everywhere it is exposed. So if there is a duplicacy existing in the database, you will immediately come to know. The second and foremost thing what we have taken care of as part of the Passport Seva project is, henceforth we are collecting the biometrics, right? So the moment second time he does something anywhere across the world, he will be get caught. Suppose the holder of Portuguese passport, he does not surrender Indian passport and he goes abroad. He starts living in Portugal. So he has two passports theoretically, Portuguese passport and the old Indian passport. Now when he applies for PIO card or Overseas Citizen of India card, OCI card, that time Indian Embassy will ask him for surrender of his passport. He will be caught and there is a heavy penalty for that. हळदोणे पंचायत वाठारांत चालू आशिल्ल्या एका हावजिंग प्रकल्पाक लागून थंयच्या लोकांक त्रास जातले म्हणून हो प्रकल्प बेगोबेग बंद करचो अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या। लोकांनी हळदोणेचो सरपंच, गटविकास अधिकारी आणि शार आणि ग्रामविकास नियोजकाक मंगळारात अशें एक निवेदन भेटयलें। बरी हावस आणि ते थिंगा कन्स्ट्रक्शन बांदतात आमकां सेटबॅक दिनासतना कितेंच करिना। म्हाजे लायन झगडीं करूंक येता, म्हाकाच रेतन करता, पुलिसेन वता म्हणटा, भावाक म्हाकाय वता म्हणटा। हें होले अन्यायपण कित्याक चलता आमच्या विलेजींनी आनी हें घालून फोडटात फातर ते क्रशर घालून तीन क्रशर लायल्यात। कसलो आवाज सगळें घरांतलें पडोन टीव्हीचेर हें पडोन शोकेसींतल्यो वस्तू दोतोरेर सगळें दोतोरेर पडल्या। सरपंचाक हाडून वचोन नोटीसी दिले ती एक्शनाक घेनात। Construction work was going on in survey number 8/11. Okay. When they started obstructing the road by using machineries to excavate the mud from the construction plot, the people of Albana objected, but on receipt of the complaint, Daniel started threatening the sarpanch and the people. When we checked the copies of the approval by TCP, there are complete fraudulence done by Town and Country Planning. Because of this, we had come to the TCP office to do physical inspection as per the approved plan. Managers of Haldwana has visited this office regarding one mega project which this department has approved. The project is not a mega project, but they have also given a complaint to my office
I will write to the village panchayat to have a joint inspection, and accordingly I will take the actions. बुटेवाड वास्को हांगासरल्या गोंय खेळा प्राधिकरणाच्या ग्राउंडार खाजगी कार्यक्रम जावंक दिवचे न्ही अशी मागणी खेळा मोग्यांनी केल्या. खाजगी कार्यावळी खातीर ग्राउंडार खणून माटवा खातीर कोणे पुरतात. ह्या फोंडकुलांनी पांय पडिल्ल्यान एथलेटिकांक गंभीर दुखापती जावंक शकतात. हालींच ह्या ग्राउंडार ज्येष्ठ नागरिकांचो खेळा मेळावो जालो. हो मेळावो चलतना थंय एका खाजगी ग्राउंडार कार्यावळी खातीर घाल्ले माटवा वेल्यान थंयची परिस्थिती दिसून आयली. असल्या एका परमिशनूच दिवंक जायना. कारण आतांच जर सुरेन तुवें पळयलें जाल्यार हांगर 100 मिटर्स सिनियर सिटीजन धांवताले आनी अशें जेन्ना कोणे मारून जर अशें पोल उबे करीत ग्रावंडाचेर असल्या एक्टिविटी कसले कोणाचे एक्टिविटी जावं त्यो केन्नाच ग्रावंड हो खेळपाकूच दिवपाक जाय. ते वणे मारले काय फोंडकुलां जालें आनी फोंडकुलान आतां हे सिनियर सिटीजन पडले. सिनियर सिटीजनाक लागून आमी गेमी घेता हांगर आनी पळयत जाल्यार एकटी बायल पडली एकटो दादलो पडलो हांगर आनी तेंची हाडां बिडां मोडोंक शकता. सिनियरांचे सोडून ज्युनियर सुद्दां कोण लेटस्ट बडिंग टॅलंट सुद्दां आसा जाल्यार तांकां सुद्दां खूब प्रॉब्लेम जाता हांगर. It's not good. I mean, nice here, especially when we come for practices and all in the evening. There are chances of being injured. Digging should not be allowed. Even if you dig, they should again put it back at this normal place. हांगर ही सुरवात जाल्ली आसा. Senior citizen sport, respecting the regulations. आम्ही पळयतात की सिनियर सिटीजन जे असतात एकदा 60 वर्सां पुराय जाली जे नोकरेक बी असतात ते सामके घरा बसून आपलो वेळ पिड्ड्यार करतात आणि एक तांकां आयुश्यान बरी तांकां एक बरें आयुश्य दिवचें म्हणून तेणी सदां एक व्यायाम करपाची अशी संवय एक घालपा खातीर आमी हो एक स्पोर्ट्स मीट आमी हो दवरलेलो आसा. हो अंदू आमी पयलेच खेप आमी दवरलो पूण तरी पूण आमकां ते अपेक्षे पेक्षा खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो आनी हो असो आमचो स्पोर्ट्स आमी दर वर्सा फुडें चालू दवरतले जेणे करून सिनियर सिटीजनांक एक संदी मेळटली. कित्याक ते म्हणटात की आमी सिनियर सिटीजन जाले उपरांत आमकां कोणूच पळयनात. तेंच्या आंगान सुद्दां कला आसता ती आदली पयलींची कला तांकां दाखोवंकूय तांकां मेळना. जी आंगान तेंची स्पोर्ट्समॅनशीप जी आसा ती दाखोवंक मेळना. ही एक बरी संद तांकां मेळटा आनी ह्या आतां तालुक्यांतल्यान जे वेंचून येतात पयले 2 बक्षिसां मेळयतात तांकां आमी राज्य पातळीचेर स्पर्धेक धाडटले आनी अशे खूब जाण आमचे हांगासरले सुद्दां नॅशनल लेवलाचेर सुद्दां सिनियर सिटीजनाचो स्पोर्ट्स जाता तातूंत सुद्दां तांकां एक भाग घेवपाची बरी संदी मेळटली. तुमकां खबरो चुकलो आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in ह्या वेबसायटीचेर पळोवंक मेळटल्यो. घडटा तश्यो बातम्यो जाय जाल्यार तुमी आमचो ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा फॉलो करात. www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर तुमकां आमच्यो बातम्यो वाचूंक मेळटल्यो. इतल्यानी खबराचित्र हांगा सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.